सुरवातेक आमी गीत घेवया A22 पेज नंबर 11 परमेश्वर राजवट चलयता. परमेश्वर राजवट चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परसोळानो स्वांसुलकीचो आमचो देव आमचेर फांकयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती समयता परसोळानो स्वांसुलकीचो आमचो देव आमचेर फांकयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती समयता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. तुमचे खातीर हांव आतां कोस्ट सोंसतां तें कुशलकायेन सोंसतां आनी हे भाशेन जें क्रिस्ताच्या कोस्तांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी भितर ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सोबे खातीर हांव म्हजेच कुडींत भरून हाडटां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सरस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाचे भाव भयणीनो, आज लोयलाचे नाचो नोविनाचो 7वो दीस. नाचो विशय जावन आसा जेजू सोबे रिगून भाग्यवंत इनासा भाशेन दुबल्या आनी देगेर आसतल्या बरोबर चलुया. आज मी भाग्यवंत आल्फोन्स मुतातू पडातू ची परब करता. ही भारताची पयली सांत ओस्तोरी. ती केरळाची 20 शेकड्याची. ल्हान आसतना तेणे आपलें जिवीत देवाक भेटयलें आनी व्हड जातूच ती फ्रांसिस्क क्लॅरिस ह्या संस्थेन भितर सरली आनी आपलें जिवीत देवाची सेवा करून सारलें. भोव करून जे दुबळे आसले ते सेवा केली. आज आमी हे मिस वांटूंक येतना आमची सगळीं इतिहासां आमच्या मना काळजान आसात तेमी हे वेळार ह्या आल्तारार आमी हाडुया आनी देवाक भेटोया. आनी हे पवित्र कूट फावो ते परी समारंभूंक आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतल्यान दूख दोतोल्ल्यांक बोगसान दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कर. सोपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाची विताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरस्वरा देवा तुवें भाग्यवंत आंकवारी आफोन्साक कोस्ताचे जिणे वरवीं संतोशान तुजी सेवा करूंक आपयली. आपलो दिसपट कुरीस तेणें सोंसणीकायेन सोंसलो. तेच भाशेन तुजें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक आमचे लागीं घोडटा तें करून तिचे बरोबर सासणेचे संतोशाक आमी पावो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेरेमाया प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दीस आनी रात तामोन आसतना म्हज्या दोल्यांतलीं व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरजेचे आंकवार दुवेचेर बोयकार नोश्ट आयला. ती एकदम गायाल जाल्या. रानांत वनान वचोन जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलोले आसात.
शारांत वचोन जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसान भोंवतात फिरतात. कितें कोतात तेंच नकळत. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय गाय. तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटालो येता गाय. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बोरी जावपाचो आनीक आमकां बोरवाचो ना. सवस्कायेक आशेताल्या पूण बोरवें कांयच आयलें ना. बोरी जावचो वेल पावला गाय म्हूण पोलेताल्या पूण आमचेर आयलो तो तोरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी वळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केला. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिवसानाचो मान उबो नाका. आमचो उगडास कोर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्राच्या कुड्ड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत वा मोलबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत. तूं एकलोच हें कोत्ताय न्हय गा सर्वेस्परा. देवा आमच्या तुजेरूच आमचो विस्वास. कित्याक हें सगलें तूंच कोत्ताय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब तुज्या नांवाचे ओडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. म्हणुया. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोनवालाय आमकां दाखय. आमी पोले जाल्यार एकदम दोलदुरी. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सोरवंडारा आमची पातकां बुगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्याचें रुदन पावूं तुजे मुखार जाचेर मोन्नाचें फर्मोण पडलां. तांकां तुज्या बोलव्याच्या बोलान निवार. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी पोरसां तूं सर्वाक वताय त्यो शेलयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्या. पिणकेचे पिणके तुजी वाखाणणी कोत्तल्या. जबाब तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. शिव वर्तमानांक उबी रावया. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेलता तो सासणांक तोखता.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांक धाडतच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या सिसांनी ताचे सरसी येवन म्हळें, शेतांतल्या नेराचे ओपारेची समजणी आमकां दी. ताणें प्रतिपाळून तांकां सांगलें, बरे बी वमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरे बी म्हळ्यार राजाची भुरगीं, नेर नोस्त्याची भुरगीं. नेर वमता तो दुस्मान देवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुंपी देवदूत. जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशे संवसाराच्या शेवटाक जातले. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडतलो आनी ते ताचे राज्यांतल्यो सगळ्यो वायट देखीचो वस्तू आनी खोट्या कोरण्यो करतल्या मनशांक जमायतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळी रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली. तेन्ना बरी मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजळतली. आयकूंक कान आसतल्यान आयकुचें. देवाचें उतर हे. देवाचें वडोवकार. मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, आयज आमी आयची वाचपां चिंतन आयकल्यात आनी वाचपां बोरवाशेची. पावलो आमकां म्हणटा, बोरवास आमकां केदींच फटयना. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. आमी जिविताचे कोस दूख सोंसल्यार शेवटच्या दिसा आमकां सुरयेचें इनाम मेळटलें. पयलें वाचपां आयकलां प्रॉफेट जेरेमाया सोरोसा फुडें जिदेवांची परिस्थिती दवरता. तो म्हणटा, ही संस्था सांडल्या, ताचो बोरवांसो फुटला, तें पातोक केलां, तांकां साणिनाका, तांकां पोत्तून तुमचें मोक्षणां दी. आनी हो बोरवांसो पळोवन सरस्वत तांकां साणिना, तांकां बक्षिता ताचें पातोक. शुभतपणान आयकलां जेजू शिश्यांक घरां भितर नेराची वापराची समजोणी दिता. आजच्या संवसारांत जायतें बरेंपण आसा आनी वायटपण आसा. जायते फावट आमी विचारता, हें वायटपण कित्याक आसा? देव तें कित्याक काडिना? कित्याक जेन्ना वायटपण तांची मुळां काडटा तेन्ना ताचो परिणाम जायत बऱ्या लोकांचेर. देखून बरो लोक आनी वायट लोक संवसारांत जियेतात. आनी शेवटच्या दिसा कितें जातलें तें आयकलां, बरे मनशाक सासन जिवीत मेळटलें. तर आमी ह्या दिसा देवाक मागुया, जेन्ना कोस दूख आमच्या जिवितांत आसात ते बरवाशेन सोंसूंक. जेन्ना आमकां संदी मेळटा दुबळ्यांक, गोरिबांक, रस्ते आसलेल्यांक आदार दिवंक, आमी तांकां आदार दिवचो. तांकां आदार दिल्यार आमी तेजो सेवा करतलीं आनी भोव करून आमी देवाची सेवा करतलीं. हें खास मागणें आमी आज देवा लागीं मागुया. आमी गीत घेवया C9 पेज नंबर 31. बापाक पावूंक अर्पण तुजें. बापाक
तुझे बाब आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया सुपयदार देवा, भगवंत आल्फोसान तुजे सेविकेन आपलें जिवीत एक मोगाचें बलिदान कशें तुका भेटयलें. तिच्या उगडासाक तुज्या एकल्याच जोडीत पुताचे एकवटान आमी भेटयता ती खालती सेवा तूं मानून घे आनी एकाच कोट नासतोल्या बलिदाना वरवीं आमी भोक्तीन आनी पवित्र मोगान तुजे मोगार थांबोन आसतना लासूंक वचूं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा सोपेदर सासनचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्क आनी सोर्त आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतावन जिव्या बाबतां ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटावन थीर बवराशेन ताचे मोहिमेंत येण्याक ओतरेकतां. देखून सोड देवतां सांतां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान होसाना उंचसर्गी. सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उंचसर्गी. सरस्परा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोयर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आतां जाणून ही दानां पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या सोय क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आप कुशीन कोस मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना तांणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबा तसो गूट सोम्या, तुजें मरण आमी समरमता आनी तूं परत येसोर तुजें पुनर्जीवनपण परगोडटा. देखून सरस्परा समजेवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडूंची काल्स भेटयता. तुजे मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडी रोगतान आंटो घेतले आमकां पवित्र आपणे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या गवळी बापा आनी फिलिप नेरी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशांत अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर आनी तुजे काकळुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आनकुवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर
सासणाच्या जिवितांत आमकां वांचो दी आनी तांच्या सांगाती तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोपदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ता शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुज्या सुखाक आनी आमच्या सयनीक बरेंशें वतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलुतीन सोर पातकाळी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सोमेन जेजू क्रिस्ता तुजें तें दोरदंग म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवो चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती. शेळेच्या जेवणा आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमातां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजो सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवूं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D43 पेज नंबर 71. तुका आमची गरज. Shiva
घे दोनिया म्हजी सत्या म्हजी खोशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खोशये प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, तितलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा आमी भोक्तीन शेवलोलें तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचो दिसपटो खोरीस व्हरूंक आमकां बोल दिवन, अशें भागवत आल्फोसाचे देखीन तुज्या पुताच्या सारकें आमी वाडोवन आनी एक दीस तुका रूप पळोवन स्वर्गांत सासणांक सोंतोसान क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सुफदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. लोयलाचे भाग्यवंत इनासाक मागणें. लोयलाचे भाग्यवंत इनासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुजें संवसार जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजांत तुवें जिवचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सभेचे चाकरेक तुका सोपून दिलोय. जिवचे खात्या जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणीच्या कामाक एक नवी जिवची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगळें आख्या मनशा कुलाक बापाचें एक वरतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक दिनवासता. आमेन. आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232 इनासा इश्टा जेजूच्या आमी पयलो श्लोक गायतले. इनासा इश्टा जेजू